इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तुम्ही थान लागलेल्यानं उदकाशी येया, तुमचेकडे दुडून अंतरी येया. दुडून आसता विकतें घेया आनी खाया. येया फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूद विकतीं घेया. पोषण दिनात त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात? तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? सत्रायेन मुझे आयका आनी बरें खान तुमकां मेळटलें आनी पाकवान्नां खावन तुमी दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी मुजेशी येया. आयका आनी तुमी चियेतल्यात. हांवें दाविदाक बासायल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणेक करार करतलों. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे हात उसोवन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार, रागार जावंक सवकास, माया मोगान भरलोलो. सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रसनांचेर आसा ताची दया. श्लोक. तुजे हात उसोवन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे बरवशान तुजेर लायलेले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेवंक खावंक दिवन पोसताय. तुजो हात तूं उक्तो करताय आनी सगळ्या प्राणियांची आशा भागयताय. श्लोक. तुजे हात उसोवन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर नितीवंत, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तांक काळजांत तावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. श्लोक. तुजे हात उसोवन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगा थावन वेगळी करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगधवणी, खाना जेवणाचो वा नेसनाचो तांतवार, आपाय वा तालवार. जाल्यारी ह्या सर्वांथी जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतले हांव खंडीत जाना. मरण जावं, जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमावर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं, फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं, पाताळ जावं, कोणीय जावं, कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यान थंय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगा थावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ही खबर आयकतच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोनीर बसून एक वर विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांत थावन पांय वाटेन हारी हारीनी ताची फाट धरून गेलो. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांसमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें घूण केली. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडन सोड. हळ्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांय पुनी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडन दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो
सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडन शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सोमेस्त जेवून दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी भारां दाली भਰਨ काडली. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. देवाचे उतर हें: वखाणें तुका क्रिस्ता.